नमस्कार येवकार सद्याक आमी आसा वास्को पुलीस स्टेशनाच्या भायर आनी एक दुखद इन्सिडंट आमकां दोळ्या मुखार पळोवन आयिल्लो आसा. एक 39 वर्सांचो पुलीस कॉन्स्टेबल, एक सिनियर कॉन्स्टेबल गौरी साताडेकर हाचें नांव हो रावपी हेडलँड साडा हॅज अनफॉर्च्युनेटली एक्सपायर्ड ऑन ड्युटी. जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की हो जो गौरीश साताडेकर आसा हो आयज सकाळीं आयलो हांगा ऑफिसान आयलो, ऑफिसान बसलो, लोकां कडेन उलयलो एंड देन ही वॉक टुवर्ड्स हिज बॅरेक आनी एका दिसा ताची BP बी लो जाल्ल्या कारणान तो सारको खंय ताका घाम येवपाक लागली. ही कंप्लेंट ऑफ फिलींग अनइझीनेस आनी ताणें मागीर इमिजिएटली आपल्या बाकीच्या स्टाफांक सांगलें की आपल्याक कितें तरी जाता आनी स्टाफान ताका इमिजिएटली 108 एम्बुलन्स हाडली आनी ताका व्हरता मेरेन तो सोंपलो अशें आयकूंक येता. जे आमकां सुत्रां सांगता द प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ कूड बी हार्ट अटॅक. पूण सद्याक ताची बॉडी जी आसा चिखले हॉस्पिटलान दवरिल्ली आसा आनी एखादी ताजो आतां फुडें मडगांव व्हरून ताजो पोस्टमॉर्टम जावंक शकता बिकॉज ही हॅज डायड ऑन ड्युटी. जी आमकां कळटा की हो 39 वर्सांचो जो गौरी साताडेकर आसा ताजे खंय एक धाकटें भुरगेंय आसा आनी समवेअर इट इज अ शॉक फॉर द फॅमिली, शॉक फॉर द एंटायर पुलीस फ्रटर्निटी. ती सकाळीं एक कॉन्स्टेबल येता, ड्युटीर बसता आनी उलयता आनी सडनली ही इज नो मोर. जी आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की ही वॉज अटॅच टू दी SB सेल ऑफ वास्को पुलीस स्टेशन. सद्या ताची बॉडी चिखले व्हरून दवरिल्ली आसा. वास्कोच्यान पुढे मिडिया खातीर विक्रम.